ते अवकारीचे नाव मोरी ही आईचे सुवार्थेंतली बोव वापरबायची उतरां भारीस नाजूकायन ही अवकार कोण म्हणले लूक सुवार्थेकारान सांगलें. सुवार्थेंत आज 3 पावटी ती अवकार म्हणली गजाल सुवार्थेकारान दमून सांगली. मोरयेचें आपोवणें आनी मिसांव आनी जेजूचें आपोवणें आनी मिसांव आयचे सुवार्थेंत दांबून चेपून भरल्यात. मनशा दिश्टीन असाद दिसची एक गजाल देवान साध्य केली. देखून आयची सुवार्ता हे दैवीक नदरेंतल्यान मात्र समजूंक साध्य जाता. देवान मोरयेक आपल्या दुताक धाडन ती देवाचे कृपेन भरलेली आनी तिचेर देवान आपली दया दाखयल्या म्हणलो संदेश दिलो. हातून मोरयेक देवान एका केरीत मिसांवा खातीर विंचली म्हणलें आमकां कळीत जाता. गर्भेस्त जावन प्रसूत जावन जल्मल्या भुरग्याक जेजू म्हूण नांव दिवचें मिसांव तें, आवय जावचें मिसांव तें. विशेष हें की तिचे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक परमोन्नत असो पूत, भाग्यवंत आनी देवाचो पूत म्हणून आपयतले. अशें ती देवाच्या पुताचे आवय म्हणलें सत प्रगट जाता. मरिये थंय जावंसो गर्भ संभव पवित्रत्म्या वरवीं आनी परमोन्नतीची सकत तिचेर सावळी घाल्ल्या वरवीं म्हणलें बुडव्याची उतरां स्पश्ट करतात. आयचे सुवार्थेंत मोरयेन उलयल्लीं वाक्यां दोनूच. पयल्यान हें घडचें कशें म्हणून ती एक सवाल करता. शेवटी ती देवा कुशेग आपली कबलात दिता. हेर सगळें उलोवणें बुडव्याचेंच. मोरी आयकुनूच गेली. मोरी मात्र गर्भेस्त आसा न्हय, आयचे सुवार्थेचो अर्थय गर्भेस्त आसा म्हणयेत. आज गाब्रियल बुडव्याक आमी आमचें माईक धरूंक जाय. ताणें उलयल्लें मोरये परी आमी आयकूंक जाय. ताणें उलयल्लें आमकां व्हडल्यान आयकून स्पश्ट जावंक जाय. देवाचो पूत मनीस जावपाची रीत, कारण, विवरण तोच दिता. बुडव्याक चीत दिवन आयकल्ल्यांक एक गजाल स्पश्ट जाता म्हणून मोरयेचे कबलातीचे जापींत देवाक आमची जाप मिसलल्या.